सगळ्यांके नमस्कार. षड्रसा कुकिंग चॅनलाचे अनेक एक नव एपिसोडाक तुमको पूरा जनाक स्वागत. आज एक स्पेशल एक सिंपल रेसिपी घेऊन आयले हांव. अंत भितरी वाटूच्याना भाजूच्याना फण्ण घालूत ना तितले सिंपल एक रेसिपी. अक्का सपळा या तुम्ही गेला हांगा आपल्या पत्रडापान भरी वयला. आता पत्रड वाय म्हणून पत्रडाक मस्त काम असं पुरा जना गोतच पत्रड नाही ताजी वेंटी चेक रांदय. आता सुरू वेंटी काण घेता आ वेंटी काडची कशी म्हळारी पत्रडा पान काढला एक 2 दिवस पुढे पत्रड केला वय म्हणून गेला रे ताज्या वेंटी काणा इमिडिएटली म्हणून हांग इतलान तू वचना वाय वेंटी थंय सोडची. मागीर एक 2 दिसान मस्त दिवस दवरू जाय ना बावल्यावरी जाते एक 2 किंवा 3 दिवस भितर मागीर वेंटी मात काडची आणि ताजी रंदय करची. तशें आतां वेंटी काडता वेंटी काण भितर व्हरून तुमकां एक सिंपल रंदप बरी 10 निमिष भितर जावची एक रंदय कशी करची म्हणून दाखयता वचात. आयची सिंपल रंदय कसं म्हळ्यार वेंटी बज्जी भारी टेस्टी ही बज्जी. पण आता वेंटी काण भितर व्हरतस आतां अक्क जावं आमकां बिंबूल कामसाणे घालचे बिंबूल ना जाल्यार आंबाड घालयात. आंबाड्या कात्त घालूं ना आंबाड्याचे साल काणू शिजयतन घालचे तेवे ना जाल्यार ही चिंचाम घालयत. चिंचाम शिजयतन घालचे नाही. सुरवेक आतां वेंटीचे नार काण घेवया. ही बज्जी करतना वेंटी नार काडका जाल्यार मात्र आमकां ते मागीर लायक करून स्मॅश करूं जाता. अशी वेंटीचे नार पुरे काण घेवचे आणि शिनून घेवचे. आमी वेंटीचे मस्त नमुनेचे रांदप करताची वेंटी आंबट करताची अशी वेंटी सासम करताची वेंटी गोज्जू करताची. आता आज हांव तुमकां वेंटी बज्जी करून दाखयता. असं नेक्स्ट टायम विंगड रांदप ताजे विंगड रेसिपी करतना व्हिडिओ कान घालता. आतां आमी कुकर आणतो आतां एक सीट काडया. फस्ट हांव बिंबूलाक कटकोन घालता. आमगेली गरकडीची वेंटी लायक एकची सीट भितर शिजून येता. त्या देखून आतां हांव आजे वट बिंबूल घालता आनी एक चूर मीठ घालता. मस्त मीठ घालून जेमळा आमी मागीर रोपास घालचें आसा मीठ सो थोडी मीठ. आतां न्ही कुकरा दवरता न्ही एक सीट काडता. चिंचांब वय म्हूण जाल्यार घालची म्हूण जाल्यार एक चूर उदकां भितर तिंबत घालून सोडचें. हे वेंट शिजत दवरतना दुसरे तिंबत घालून सोडचें सान आयदनांत. आनी आतां हांव तें शिजून न्ही भितरी मीठ मिरसांगांनी परत रेडी करुया. 2 तर्ण मिरसांगा ही मी तर्ण मिरसांग भारी तिकी आसा तशें देखून हांव दोन्ही घाला. तुमकां कितले जावका तितले तर्ण मिरसांग आनी मीठ पळय आमी वेंटी शिजयतना थोडी घाला. या वपास तर्ण मिरसांग करडीतन घालची ते देखून पळोवन दोनीचे एडजस्ट करून मीठ घालका. आतां आमी गेले वेंटी लायक शिजून रेडी जाला हांगा हाजे वटू बिंबूलय आसा शिजयलेले ते देखून दोनी वटू घालचे आनी लायक करून स्मॅश करून घेवचे. आमी गुळ्ळां भजी चिरडीता पळयची तशीची लायक करून स्मॅश करून घेवचे. हांगा हावाका हिंगा उद्दा आनी तेल घालता. कोणाक पळय हिंगा उद्दा इश्ट ना तांणी सपूर पियावू ताजे वट जाय जाल्यार आल्ले सपूर शिनून घालचे आनी सेम मेथड तर्ण मिरसांग आनी मीठ करडिलेले घालचे. चिंचाम घालचे जाल्यार आमी तावळीची उदकां घालून दवरलेले आसा ते आतां सम लायक करून चिरडून ते चिंचबाक काण घालच्यो हे टायमार आनी मिक्स करूनचे लायक करून. आतां पण हांव हांगा हिंगा उद्दा आनी तेल घाला घम पोरंबोळ येता. भारी टेस्टी ही सिंपल रेसिपी. तशी आल्ली पियाव घाल्यार तेवय लायक जाता. आमगे ते पुरो जनाक हिंगा उदकाची इश्ट देखून हांव हिंगा उदका करता. हे पळयत वेंटी बज्जी हांगा पळयलें तुम पुरो जनान कशी करची कितले सिंपल आसा म्हूण सांगून तुम पुरो जन हे करून पळयाची आनी हाजी टेस्ट कशी आसा म्हूण सांगून कमेंट सेक्शनात तुमगेले व्ह्यूज घालच्या विसरू नकाची. थँक्यू फॉर वॉचिंग.